पार्शेच्या ग्रामसभेत हेर प्रश्नाबरोबर सरकारान 4 वर्सां हुमकळत दवरिल्लो पारंपारीक वाटेचो प्रश्न परत होऊन जालो। जीटीडीसीच्या प्रकल्पाक लागून पुरोगामी समाज वावुरपी आनी साहित्यीक उल्हास आरोलकराच्या घरा वचपाची वाट आडावन उरल्या। वेंचणूक आयुक्तान आदेश दिवनय पंचायत अजून ताजी वाट मेकळी करून दिवपाचे बाबतीत गंभीर ना। लोकां खातीर जोती झरोवपी उल्हासाक आतां आपणाचेर जाल्ल्या अन्याया खातीर सरकारी कचेरेची सोपाणां झरोवची पडटा। आयकात ताका। आणि गेली 4.5 वर्षां जाली आमच्या पारंपारीक जो रस्तो आसा त्या रस्त्याक ऑब्स्ट्रक्शन हाडला आणि ते ऑब्स्ट्रक्शन हे अजून तेका जवळ जवळ 4 फावटी ग्रामसभेन तो विषय मांडून त्या उपरांत व्हिडिओ पर्यंत आणि डेप्युटी कलेक्टरची स्पेसिफिक इन्स्ट्रक्शन मेळून सुद्धा अजून मेरेन पंचायत मंडळान तेचेर कार्यवाही करूंक ना। सेक्रेटरीन एक वेळ जवळ जवळ वर्षा आधी बरोवन दिलें की एक्झिक्युशन पेंडींग आसा डिमोलिशन करपाचें, पण अजून तेचेर कांयच कार्यवाही जावंक ना। प्रशासन तुमच्या दारी म्हणून सरकारान येदो व्हडलो गाजावाजा करून कार्यक्रम पेडण्यात राबयलो तेन्ना हांवें माननीय सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर आयिल्ले तेंच्या समोर हो प्रश्न मांडलो, पूण म्हाका कळून आयलें की तो कार्यक्रम हो एकूणच फार्स आसलो। त्यानंतर तेची सादी दखल सुद्दां तेंच्यांनी घेवंक ना। हांव सुभाष शिरोडकराच्या ऑफिसान वचून पळयलें तेंच्यांनी सादी नोंद केल्ली थंय ना त्या आमच्या इशूचो। म्हणजे सरकार कितलो इनसेन्सिटीव आसा, ब्युरोक्रेसी कितली इनसेन्सिटीव आसा हें हेचे वयल्यान कळटा। जाल्यार वेंचणूक आयुक्ताचो आदेश येवनय ह्या विशयाचेर पंचायत कांयच हालचाली करिना हेवूय उल्हास आरोलकराचे दुख्ख। ग्रामसभेत थाराव घेवनय पंचायत आंग फाफुडटा आनी निमतां सांगता। ही आडमेळी सरकारी यंत्रणा जाणा जावन तरी हाडिनामू। आयकात पंचायत सचिव विजय तिळवेक। हो जो मॅटर आसा तो थाराव घेतला ग्रामसभेत की सिव्हिल कोर्टान जर ऑलरेडी केसी पेंडींग आसा आनी आमी तेका पार्टी आसात सर्वे क्रमांक 3/50 हेची डिटेल्स एडवोकेटाक विचारले। सो ऑलरेडी हेचेर ग्रामसभेत डिस्कस जाला की तो मॅटर कोर्ट मॅटर आसल्या कारणाने न्यायप्रविश्ट असल्या कारणाने हेचेर आमकां इंटरफियर जावपाक मेळना। सो तरी आसून एक्चुअली आतां हे आमकां हे धाडटा डेप्युटी कलेक्टरान आमकां मेमोरंडम जो धाडटा त्या मेमोरंडमाक आमी रिप्लाय करता। म्हणजे फूल जितलो जो इतिहास तो जाल्लो आसा तो फूल धाडून ताका आमी डिटेल्स डिटेल्स मागतले आमी कितें आहा तें आनी सो तेज्या कडल्यान मागीर आमी कितें आहा तें इन रायटींग कितें आहा न्ही आमी पंचायतीन एक बरें पावल उचललें। कदाचित ते पेडणे तालुक्यात तरी आमी पयले ठरले ते म्हणजे आमी आमच्या पंचायतीन कॅशलेस पेमेंट सिस्टम केला। फुडें डेवलप करून हेचो आमकां खूब फायदो जातलो। अशी गोष्ट घडटली तो खंय जरी माणूस आसलो जाल्यार तो पंचायतीन न येता आपलो हाऊस टॅक्स फारीक करू शकता। अशी फुडें आमची बरी फॅसिलिटी दिवपाचें काम आमी करतले आनी ही फॅसिलिटी आमी फाटल्या 4 दिसां पासून चालू केल्ली आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी।